21 वर्सां आदीं आंतरराष्ट्रीय मळार गोंयचें नांव कलंकीत करपी वन डे क्रिकेट सर्तीच्या तिकेट विक्रेच्या घोटाळ्यांतलो निमाणो युक्तिवाद आतां 8 जुलयाक जातलो। ह्या प्रकरणांत अभियोग पक्षाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर खंयचोच सरकारी आदवोगाद हाजीर नासलो। हाच्या वयल्यान आतां सरकारान ह्या प्रकरणा कडेन आडनदर केल्या अशें दिसता। हातूंत GCAचे आदले अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर आनी हेर 6 जाण घुस्पल्यात। ॲडव्होकेट सर्वेश रेगे हांणी ह्या केशींत एक पासून पुरावो ना अशें सांगलां। स्टेडियमान कदेलां आसात ताच्या परस चड तिकेटी विकल्यात अशें खेळामोग्यांनी सांगिल्लें। So today the matter was fixed for 313 statement, but then the court was of the opinion that there is nothing that 313 should be recorded. So now the matter is now fixed for final arguments. So it is now will be taken up on 8th July morning. So we will be arguing now for actually there is no material on record to show that the accused were actually involved in this crime.